बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाचीक परब समोरमता. हे समोरेमणेचो विशय वचात भोव पवित्र त्रित्वेची वळखीन आनी मोगान वाडात. पवित्र त्रित्वी म्हणल्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. एक देव पूण तेग जन. वावर वेगळो पूण वावर सांगातान जाता. देव बाप आमचो रोसणार, देव पूत आमचो सोडवणदार आनी देव पवित्र आत्मो आमचो वाट दाखयणार, सांबाळणार आनी आमकां भागवंतपणाक आदार दिवपी. ही आमची मुलावी दोतोन आनी हो एक गूट. आनी हो गूट आमी भावार्थान मानून घेता. आयज ही परब आमी समोरमतना पवित्र आत्मो त्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडूंक आमकां आपोवणें आसा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आनी दर दिसा भोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन वाडोत वचूंक आनी क्रिस्ती मोगाचे नमुने जावंक मागुया. हे आमचे भयणीन आयच्या दबाजीक फेस्ताची माहिती आमकां दिल्या. ती आमच्या काळजांत आनी मतीन धरून भक्तीपणान आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच चांकवार मारयेक, सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Page number A4, Moima, page number A4. Moima deva kusoki, ani shantinga jaista sosami, sarves pora deva songicharaya, sarpavidar deva baba, amituka namaskar nuta, amituka dirvasta.
मागुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या अखंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोट मनशांक उगडापो केलो. खरो भावार तुवें आमकां उचारूंक दिला. देखून सासणीक त्रिंदादीचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचें एकपण वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखणता आनी ही आमची भजण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. मुन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगळ्यो वस्तू रोजचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक तावन प्रितूम रोचून येवच्या आदीं काळा युगांत हांव तीर आसली. सोमदीर आजून नासलो. घोसघोसीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो. पूण हांव जल्मल्ली. पर्वत बसोवच्या आदीं दोंगर घोडच्या आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुळ्ळ्याचे पयले दातू करच्या आदीं हांव जल्मल्ली. ताणें अंतराळ थिरायले तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जोमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फॉर्मायलें आनी प्रितुमेची बुनियाद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादापोरी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपोटी ताका संतोसबोरीत करताली. सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रोचलोल्या संवसारान खेळटाली. मनशाच्या पुता धुवा मदें आसूंक हांव मुरगोडटाली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. आनीकदां म्हणुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळब तुज्या हाताचें काम. हांव पळयोन जाल्यार तुवें थंय लायल्या चोंद्रा नोकेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तोळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान. हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दोर्यांतलीं मासलीं. सगळेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर
कितले वर्ते नांव तुझें. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमच्या मदें शांती जाला. जेजूकूच लागून आमी आसाव त्या कुरपेच्या बेसावार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवांसो दवरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, दुमाल्या मदेंय आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाल्यांत हांव सोजनिकाय उपजोता. सोजनिका वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणी वरवीं बोरवांचो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवांचो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें देवाचें वळखकार. उद्गार. Salves para soi soi. Salves para soi soi. Salves para soi soi. Salves para soi soi. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Salves para soi soi. Salves para soi soi. Salves para soi soi. Salves para soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. सताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजेसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आज आमी सांतिसीम त्रिंदाद हें फेस्त दबाजीक फेस्त करता. सांतिसीम त्रिंदाद हें उतर आमी आदीं वापरतले. हें लातीन भाशेंतल्यान पोर्तुगेज भाशेंतल्यान आमकां कोंकणी भाशेंत आयलां. मागीर खंय तरी पाद्रींक दिसलें इगर्जेंत पोर्तुगेज भास आसूं न्हय म्हणून ही सगळीं उतरां काडलीं. पूण लोकांच्या तोंडार
आल्तार, आगमेत, मीस, कुमसार, कोमुंजांव ही उतरां आसात न्ही. आनी कितलीं चालती उतरां आमच्या तोंडार आसात पळया. मेज, कदेल, अणास, पपाय, काजू ही सगळीं पोर्तुगेज उतरां आसूं ती गजाल वेगळी. देव एकलो आसा हें चिंतप बऱ्याच धर्मांनी आसा. पूण देवा थंय ते जण आसात हें चिंतप फकत क्रिस्तांव धर्मान मात्र आसा. पोरण्या करारांत सांतिसीम त्रिंदादे विशीं कांयच ना. फकत एक देव, ताका तूं मान कर, इतलेंच. तर देवा थंय ते एक जण आसात ही खबर आमकां कोणें सांगली? ही आमकां जेजून सांगली. ताणें म्हणलें, हांव बापा थावन आयलां. जें कितें म्हाका बापान सांगलां तेंच हांव तुमकां सांगतां आनी तेंच हांव करतां. आनी म्हज्या फाटल्यान हांव पवित्र आत्म्याक धाडून दितां आनी तो म्हजे थावन घेतलो आनी तुमकां सगळें शिकयतलो. आतां एक देव, ते एक जण, देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो, तेगूय देव एकामेकाक समान, ल्हान व्हड कोणूच नात, पूण तेग मेळून एक देव. हें आमच्या चिंतपान आमकां समजना. कित्याक आमच्या चिंतपाक शीम मेर आसा. देव म्हणल्यार अगणीत, शीम मेर नासलेलो, ताका कोणाच्यानूच समजूंक जायना. हें जेजून सांगलां देखून आमी भावार्थान सतमनता. आनी आज आमी सांतिसीम त्रिंदाद, देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो हांची दबाजीक परब करतना देवाचो अणभव आमच्या जिवितांत जावंक जाय ताचे विशीं इल्लो नियाळ आतां हांव तुमचे मुखार करतां. पोरण्या करारांत अब्राहमाक देव मुखामुखी असो समोर भेटलो आनी ताका म्हणलें, अब्राहम, हो तुजो बापायचो गांव सोड आनी हांव तुका दाखयतां त्या गांवांक वच. मोइजेसाक तो दोंगरार आपल्या सासूपायची मेंढरां राखतालो आनी थंय जळत्या झिलकुट्यान ताका देव दिश्टी पडलो आनी देव उलयलो. गिदियोनाक तो शेतांत गंवाची मळणी करतालो, थंय ताका देव मेळ्ळो. एलिजा प्रवादी दोंगरार आसलो आनी वारें वादळ आयलें, थंय देव नासलो. भुंयकांप जाली, थंय देव नासलो. उजो आयलो, देव नासलो. आनी मागीर मंद शितळ वारें आयलें आनी देव ताच्या कडेन उलयलो. एलिशा प्रवादी वो शेतांत शेत नांगरतालो. एलिजा प्रवादी आपलो शेलो एलिशाचेर उडयता आनी एलिशाक देवाचो अणभव जालो. सामुएल मंदिरांत आसलो ल्हान भुरगो आनी राती तो न्हिदोन आसतना देवान ताका सामुएल सामुएल म्हूण आपयलो आनी ताका देवाचो अणभव जालो. मागीर हे आमचे सगळे प्रवादी आसात. इजाक, जेरेमाया, हांकां देव दर्शनान म्हणजे स्वप्नांत तांचे कडेन उलयलो. इजाकाच्या पुता जाकोबा लागीं स्वप्नांत देव उलयलो. मागीर आमी दानियल प्रवाद्या कडेन आयलो जाल्यार दानियल प्रवादीक राजान शिवाचे धोलींत उडयल्लो आनी थंय ताका देवाचो अणभव जालो. नव्या करारांत येताना जुजेक स्वप्नांत देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळें. मारयेक गाब्रियल दुता कडल्यान देवाचें उतर मेळ्ळें. सावलू एक शिकपी जुदेव क्रिस्तांवांक त्रास दितालो आनी क्रिस्तांवांक धरूंक जेरुजलेमांत दमास्कास वेताना
सकला पडलो आनी ताका जेजूचो तळो आयकूंक आयलो आनी सावलो आसलो तो पावलू जालो. सिस्टर आग्नेस कोलकाता शारांत लॉरेटो कॉवेंतांत ग्रेस्त चलयांचें इस्कॉल थंय शिकयताली. भलायकी बरी ना म्हणून ट्रेनीन दार्जिलिंग वताली आनी पयण करतना तिणें अशें भायर पळयलें कितलींशींच दुबळीं भुरगीं थंय कुशीन खेळटात मातयेन. तें पळोवन तिका दिसलें हांव कितें करतां ह्या दुबळ्या भुरग्यां खातीर. तिणें लॉरेटो कॉवेंट सोडलो आनी आपणाची संस्था घेतली. ती जावन आसा मदर तेरेसा, आतां सांत तेरेसा. एंथनी ब्लूम वो स्वित्झर्लंडांत जल्मालो. घरांत देवाचें म्हणलें कांयच ना, देव म्हणलें उतरच ना, नास्तीक आवय बापाय. असल्या कुटुंबांत फामिलींत तो वाडलो. पूण ताच्या एका इश्टान ताका नवो करार दिलो, वो तूं वाच. आनी ताणें घरा हाडून लिपोवन आपल्या कुडांत वचून दार बंद करून असो चालतना ताका मार्कूचो वांजेल मेळ्ळो आनी ताणें तो वाचलो आनी ताका थंय ताच्या मुखार जेजूचें दर्शन जालें. एंथनी ब्लूम पाद्री जालो, मागीर बिस्प, आर्चबिस्प, ऑर्थोडॉक्स इगर्जेचो. अशें इतिहासान हजारांनी लाखांनी लोकांक देवाचो अणभव जाला आनी तो आमकांय जावंक जाय. आतां तुमी म्हाका विचारूं येता, फादर तूं हें सगळें तूं बरें सांगताय, तुमी पाद्री न्हू, शर्मा सांगूंक बरें, तुमची जीब न्हू बरी पातळ आसता, ती अशी गुंता तशी गुंता, तुमी सगळें आमकां सांगतात. तुका देवाचो अणभव जाला? ओय, कांय फावटी जाला. पूण एक पयलो जो अणभव जालो तो तुमकां सांगता, कित्याक त्या अणभवाक लागून आज हांव तुमच्या मुखार हांगा उबो आसा ह्या पवित्र जाग्यार. जेन्ना हांव 10वे क्लासीन शिकतालो तेन्ना आमच्या घरांत जायतीं कोंकणी पत्रां येतालीं. तांतलें एक पत्र सोल्जर्स ऑफ गॉड जेजुवितांनी चलोवचें, तें कोंकणी भाशेंत येतालें, जेजुराय म्हणून. तातूंत एक लेख आसलो, आर्टिकल, ये म्हजो पाटलाव कर. हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच पाद्री जाता अशें चिंतूंक ना, मन नासलें, कांयच ना. म्हाका जावंक जाय आसलो एक मास्तर, शिकोवपाक म्हाका बरें लागतालें. जेन्ना तो लेख वाचलो म्हजे भितर कितें जावंक लागलें. मागीर जेवंक नाका, खावंक नाका, न्हीद पडना, कितें ना. 3 दीस खूब त्रास जावंक लागले. म्हज्या आवयन म्हाका विचारलें, तुका कितें जाता, जिवाक बरें ना? हांवें म्हणलें बरें आसा. मागीर तूं कित्याक असो करता, सारको जेविना, न्हिदना, उलयना सारको? हांवें म्हणलें कांय ना मामा, बरो आसा. विगारा कडेन गेलो आमच्या गांवांत आनी विगाराक सांगलें. ताणें म्हणलें देवचाराची ताळणी तुका. हांवें म्हणलें फादर तूं पाद्री, म्हज्या वयलो तो देवचार तूं काड, म्हाका त्रास करता तो. ताणें म्हणलें तुका हें खंय मेळ्ळें? हांवें म्हणलें तें जेजुराय पत्र हांवें वाचलें आनी तातूंत म्हाका वाचतच अशें जावंक लागलां. मागीर तो म्हणलो बरें, तूं आतां बरो करून शीक आनी फुडें आमी पळोवया. थंय देवाचो जो अणभव जाल्लो तो उरलो आनी फुडें मागीर म्हजें BSc शिकप संपोवन हांव मागीर जेजुवीत संस्थेंत भितर सरलो. देवाचो अणभव आमकां चड गरजेचो आनी आमी तो मागोवंक जाय. आमी मागल्यार देव आमकां दितलो, कित्याक जेन्ना देवाचो अणभव आमकां जाता आमचें जिवीत बदलता. आमी मागीर आदलीं मनशां उरना, भायल्यान तींच आसता आमी, पूण आमी नवीं मनशां जाता. तर आज आमी हें सांतिसीम त्रिंदादीचें फेस्त करतना आमी देवा लागीं मागुया, परातुया, सायबा तुजो अणभव कितल्याशाच लोकांक जाला, म्हज्याय जिवितांत तो अणभव तूं म्हाका दी, म्हजें जिवीत बदल हें जावन दी आमचें मागणें. दया करून उबी रावात. आमचो भावार्थ उच्चारून आमी म्हणुया, सतमंता देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मरे थावन जल्मालो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथॉलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. भाग्यवंत त्रिनादीचे वळखीन आनी मोगान वाडोवंक आपोणें स्विकारतना देवाच्या बळाचेर पातयेवन फुडें वचूंक भावार्थान आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी बोव पवित्र त्रित्वेचे देखी पोरजे मोदे सोहो बागेलीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचे बरे चिंतून पोरजे मोदे एकचार बांदून हाडूंक आनी देवाच्या मोना पोरमोणे वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. आमी सोमेस्तांनी दोर दिसा बोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडत वचूंक आनी दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून एकवटान जिवन सगल्यांक सांगाता घेवन आमकां दिलोले मिसांव शार्ती पावोवंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. कश्टतोल्या मनशाकुलाक सांडलोल्याक निराशीपणान बुडलोल्यांक पिडेस्तांक आनी खोंटी दुखींत आसलोल्यांक त्रियेक देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. मोगाळा बापा तूं तुज्या पुता जेजू आनी पवित्र आत्म्या बरोबर एकवटान आनी मोगान जियेताय. तुमच्या मदें स्वार्थ ना नसाय ना बगर शांतीन आनी समाधानान तुमी जियेतात. ही तुमची देख आमी घेवन आमचे फॅमिलींत आमच्या कुटुंबांत आमी एकवटान आनी शांतीन जियोंक आनी आमच्या समाजान ही शांती आमी पसरूंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. Amen. C24 मातेचें भांगार करूंक पेज 38. C24 पेज 38. मातेचें भांगार करूं शोकताय तूं एकाच उतरां. माती तूं आमचें जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या. दया बापा भक्तीपणा किरकोळक्या जिविताचे तुका वखदा आमचे वरदान. तुका वखदा आमचे वरदान. तुजो पुजीवो जेजू ओ मोलीक भांगार आमचे
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भवार्थान आनी मोगान पवित्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपललें बलिदान जावंक नेरमी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुतानी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच देव, एकलो सर्वेस्पर, पूण तूं एकूच देव आसता, एकूच जण न्हय, बगर एकादे सैबाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो वो तुजो महिमेचो गूट आमी तिरबावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासनांच्या देवा, एकल्या जाणाचो विशेष गुण आनी तेगांचे एक सैम आनी समेस्तांक महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. ईस महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच थळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सौम्य जेजू आमी ओळखता आनी एकाची पियेता, तितली पवित्र वैभवान आमी
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस साहेबा, सिमियाम आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव जावंक आनी त्या अनुभवाक लागून आमचें जिवीत बदलूंक देवाचो आदार आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेलें मागणें आतां आमी धीर मनान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राव सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुजी शांती आख्या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या जिल्ल्याक, आमच्या तालुकाक, आमच्या गांवांक, आमच्या वाड्याक आनी आमच्या फामिलीक आनी आमकां दर एकल्याक दी. जंयसर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संसाराची बाका ठेली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची बाका ठेली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाप काठीली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. पेज 50 D1 आमचे मोदल्या कोणाक. पेज 47 D1 पेज 47 D1 आमचे मोदल्या कोणाक. आमचे
आमची मोठ्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुख जावन गेला आमची मोठ्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुख जावन गेला आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमची काळीज ओतवेता देवाक ओतवेता आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमची काळीज ओतवेता देवाक ओतवेता शीतल उदक पावता कसकशा तान मागोच्या नवो जीव दिवच्या शीतल उदक पावता कसकशा तान मागोच्या नवो जीव दिवच्या आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमची काळीज ओतवेता देवाक ओतवेता दोळे धांपून घेयात. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं क्रिस्माच्या साक्रामेंता वरवीं आमचे भितर आसात आनी तोच नीज देव आमकां दर दिसा सांबाळटा, राखता आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक आमकां आपोवणें दिता आनी तशें आमकां जियोंक पवित्र आत्म्याची कृपा ताणें आमकां बसयला आनी तो आमकां दिता. तर आमी आमचें काळीज आनी मन उक्तें दवरुया, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिन वाचुया आनी आमचें जिवीत आमी
नवसरुया. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतल्या आपल्या पुताच्या आत्म्याक देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. मागुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, या दबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रियेका देवाक भावार्थान प्रणिपात करतून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वांकणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पयली सुवातेर हांव फादर प्रताप नायक ताका दिनवासता. हे मीस ताणें भेटयलां आनी देवाचें उतर आमकां सुटावे करून आमच्या मनां उजवाडायल्या. आमचे फादर प्रताप आनी हेरूय हांगसर कुमसाराक बसतात. तर मिसा आदी आनी मिसा उपरांत हो मीस चलतनाय बाकीचीं जीं दुसऱ्या मिसाक येतात तेन्ना तुमच्यान कुमसाराक वचोंक जाता. सदांच ते आसतात थंयसर, तुमच्यान कुमसाराक वचोंक जाता. यारांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो संगिस्तांव डेल्फीन हें सगळें डेकोरेशन बा तो कोत्ता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोयराक फाबियोला आनी ताच्या घोराब्याक ती आमकां हांगसर सेवाधर्मांत गायन करूंक मदत करतात, तांकां आनी ताच्या घोराब्याक देव बरें करूं म्हणटा. दया मिडिया सुवार सकाळीं सान मिसा सोंपो पर्यंत करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर यारांकूय जे आमचे बरोबर हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक, आमच्या वॉलंटियरांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक वांटो घेतात, जीं घरां पडून आसात, जाणटेलीं वो दुयेंत आसात, वो तांकां वचोंक जायना वेगवेगळ्या कारणक लागून, भुरगीं आसात वो दुसरीं कामां चलतात आनी मागीर ओडचण जाता, हे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी भावार्थान ह्या मिसान वांटो घेतात. तो तुमचे पासून आमी मागता, तुमी आमचे पासून मागात. हांगसर सगळी वेवस्था बरी भाशेन जावच्या. आमची मिसां आतां वाडलेली आहा. एक सुवांचे मीस आमी दवरलेले आसा सदांच. तर आयतारा दीस 4 मिसां आसतात. 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 3 मिसां, म्हणजे सोमार ते सोनवार पर्यंत 6, 7, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. ही बाकीची पयलीं 2 आमचे भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत एक सुपुल्लें कपेल दावे वाटेन तुमकां दिश्टी पडटा. थंयसर मीस जाता 10 वरांचेर, पूण 9 वरांचेर आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्स आनी मागीर थोडो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी मागीर 10 मागीर मीस जाता. खूब लोक थंयसर येतात, खूब तांच्या जिवितान भावार्थान येतात म्हणटूच मिलाग्री जाल्ल्यो आसात. तो तुमच्यांनी तुमकां आसा आमंत्रण येवपाक थंयसर. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळूं. आमच्या जिवितांत देवाचो अणभव घेवंक आनी आमचें जिवीत बदलून घेवंक ताचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे व्हड उपकार तुमकां समेस्तांक सांतिसीम त्रिंदादी फेस्ताची परबीं मागता आनी देव बरो दीस आशेता. E13, page 85, E13. माफ करात. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें.
सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक बांदता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतां आनी सक्ता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणता. आमेन. वाकानी दे